what are your top 3 priorities now? What are those top 3 priorities? First is we have to save Goa. Goa has slipped out. Ice कितें चल्ला in the name of development is not beneficial to the people of Goa. दुसरी Second is आमचे लोकांचे जे एम्प्लॉयमेंटाचे कितें आशिल्लें, बीट आमचे फार्मर आयज तांकां MSP मेळना, और दीस थिंग्स वीच आर बींग अनाउन्स्ड फ्रॉम रेड फोर्ट तांकां मेवना. दे बिकम डेस्परेट, और टायम येतलो दॅट इट विल बी अनसस्टेनेबल एंड दे विल गिव अप. एम्प्लॉयमेंट म्हणतात. नो, हातून कितें जाता, बिगर पिक्चर तो म्हणटा कितें, आय कॅनॉट सस्टेन, चल शेतां विकता. शेतां विकली काय करेक्ट, कायदे असले काडटा 39A आनी कशें काडटा, कन्वर्जन जाता आनी बिग पीपल कम एंड बिल्ड कॉन्क्रीट जंगल्स. आणि तिसरें म्हळ्यार आमचें एड्युकेशन. वी डोंट, आमची भुरगीं पास जाता, आवय बापूय दे सॅक्रिफायस एवरीथींग, दे ऑल द सेविंग्स गो की एक भुरगें आमचें बरें शिक्षण दिवन वाडटलें म्हण. आफ्टर दॅट देर आर नो जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज. वाय? बिकॉज देर इज नो विजन in these people who are running the government. You have to have a vision. Don't think of म्हाका कितें फायदो जातलो तो. ना, you think of what legacy you are going to leave what behind. legacy you are going to leave. आमचे गोंयकारपण उरतलें काय, आमची कोंकणी उरतली काय. And what legacy are you going to leave at the end of your tenure? I have very high regards for आमची ST community. हांवें सदां एक बूक वाचुल्लो where I read that 6,000 years back, this is the community आपणाची ही जमीन सांबाळून धरलेली. टुडे तांकां रस्त्यार येवचें पडटा आयज आपणाचो हक्क मागपाक.